पणजी बाजारकार मंडळातर्फे आयोजित 76वी श्री सत्यनारायण महापूजा उत्सवाक सोमारा दनपारा 1 वरांचेर महापूजेक आरंभ जालो। सांजे 4 वरांचेर पणजेच्या श्री महालक्ष्मी आरती मंडळातर्फे आरती, 5 वरांचेर कीर्तनाचो कार्यक्रम, 7:30 वरांचेर पावणी जातली। जाल्यार मंगळारा सांजे 7 वरांचेर गोमंत गंधार प्रस्तुत स्वर आनंदे ही मराठी भावगीत भक्तिगीतांची कार्यावळ जातली। सोमारा 7 मार्चाक दनपारच्या 1 उपरांत पणजे बाजारांतली सगळीं दुकानां बंद आसतलीं अशें पणजी बाजारकार मंडळान कळीत केलां। सत्यनारायण महापूजा हांगासर हे जाता तेजे श्रद्धेचें फळ कोणाक ना कोणाक अशें प्राप्त जाल्लेलें आसा। म्हणजे सगळ्यांक म्हणटा ते हांगासर सत्यनारायणाची जी कृपा आसा ते ह्या मार्केटाचेर आसा। तशेंच तुज्या मनान जी कितें कोणाची इच्छा आसता त्या प्रमाणे ताका फलप्राप्ती किंवा तेजी इच्छा प्राप्ती हांगासर जाल्लेली आसा। तेन्ना ह्या ज्या पुजेचो मान आसा ते गोंयभर प्रसिद्ध आसा। ही गोंयान अशी एकूच जी पणजेकारांची पुजा आसा आमच्या मार्केटाची ती सगळ्यात प्रसिद्ध आसा आनी हेजो भव्य दिव्य आमी उत्सव साजरो करतात। लोकांचे इच्छेक लोकांचे श्रद्धे खातीर आमी एक धाकटोसो संगीतमय उत्सव सुद्दां दवरलेलो आसा। तो फाल्यां आसा। आजची जी पुजा आसा ती आज आतां 1:15 सुरू जातली। 4 वाजता तिजे समारोप जातलो। मागीर ती पुजा कीर्तन आरती धरून सगळें मागीर 11, 12, 1 जसं चालू आसता। तेन्ना ह्या पुजेचें श्रद्धा स्थान लोकांक म्हत्व खूब आसता। लोक हांगासर पुजे नंतर जेन्ना पुजा जाता तेन्ना हांगासर खूब लोक येतात। अशी ल्हानग्यान येता आपलें कितें आसा इच्छा। तशेंच माननीय कोण आमचे जे पुढारी आसा ते सुद्दां हांगासर येवन ह्या पुजेक आपलो आशिर्वाद घेतात देवा कडसून आनी आपलें जे कितें मनान इच्छा आसा ती हांगासर करतात। तेन्ना हो उत्सव हेच्या फुडें असो दुगणे जावपाचो। तशेंच तुमच्या माध्यमांतसून आज पणजेच्या सगळ्या व्यापारी जे बंधू आमचे आसात गोंयभर तांकां सुद्दां तुमच्या हितूनसून ह्या सत्यनारायणाचो आशिर्वाद आसचो। तशेंच हेची जे तुमी आज माध्यमांतसून तुमी जी हें केल्या प्रसिद्धी केल्या तशी ह्या प्रसिद्धीन हांगासर अनेक लोक येवचे, हो उत्सव अनेक वाडचो।